नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार. गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दीप्ती काकोडकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. तिसरे, 6वे आनी 10वे खातीर फुडल्या वर्सा नवो अभ्यासक्रम 2027-28 मेरेन पुरायपणान लागू करतले नवे शिक्षणीक धोरण. शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकरांची माहिती. पावसाच्या उदकान राजधानी बुडची न्हय म्हणून यंत्रणा सज्ज. गटारां उसपुपाचे 90% काम पुराय. हेर बाकीची कामां पुराय जाय मेरेन पणजी बुडटली काय ना सांगप कठीण, सांगता महानगरपालिकेचो आयुक्त. स्मार्ट सिटी हो घोटाळोच. काँग्रेस आमदार कार्लोस फेरेराचो आरोप. पावसान पणजे बुडटलीच, ते भायर मलेरिया डेंग्यूचोय धोको. देवी लयराईच्या जात्रेविशीं लोकांच्यो भावना दुखावपी पोस्ट करपी चलयेक करची अटक. कारवाय केली ना जाल्यार रावचे नात वोंगी. लयराईच्या भक्तांची शिटकावणी. ऑगस्टान पुराय जातले तमनार प्रकल्पाचे काम. कर्नाटकाच्या आडमेळीचेर केंद्राकडेन वचून काडटले दुसरो पर्याय, सांगता वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार. आणि कोकण रेल्वेच्या रेंट बायक कार आणि पॉड हॉटेल येवजणेक गोवा फॉरवर्डाचो विरोध. गरज पडल्यार देंवतले रस्त्यार, विजयाची शिटकावणी. आता खबर विस्तारान. पणजे वर्सावळी प्रमाण बुडची न्ही म्हणून पणजे महानगरपालिकेन मुख्य सचिवांक पत्र बरोवन सांतिनेज आणि ओवरे खाडीतलो गाळ बेगिनात बेगीन उसपावपाची मागणी केल्या. तशेंच मिरामार भागात उदक साचता ते बंद जावपाक मिरामार ते कांपाल खेळा खात्या मेरेन नवीन गटार करपाची मागणी पणजी महानगरपालिकेन सरकारा कडेन केल्या, अशी माहिती कमिशनर क्लॅन मदेरान गोमंतक टीव्हीक दिली. पणजे वर्सावळी प्रमाण बुडची न्ही म्हणून पणजे महानगरपालिकेन मुख्य सचिवांक पत्र बरोवन सांतिनेज आणि ओवरे खाडीतलो गाळ बेगिनात बेगीन उसपावपाची मागणी केल्या. हालींच सापडिल्ली पुर्तुगीज कालीन गटारां सार्वजनीक बांदकाम खाते आणि उदका स्रोत खात्याच्या वतीन बांदून दिवपाची मागणी पणजे महानगरपालिकेन केल्या, अशी माहिती कमिशनर क्लॅन मेदेरा आणि गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना दिली. त्या शिवाय पणजे बुडची न्ही म्हणून हेवी ड्युटी उदकाचे पंप तयार दवरतले. उदक भरलें जाल्यार ह्या पंपा वरवीं हे उदक न्हंयत खाली करतले, अशें तांणी सांगलें. 90% of the desilting has been completed by CCP of the municipal drains which are there. We have also written to WRD to undertake desilting of the nalas which are there and creeks in Panjim. See, what happens is that the municipal drains, they empty into the creeks and the nalas which are there. Now, these nalas and creeks are supposed to carry the water to the river. So that desilting has to be carried out. So we have written letters to WRD requesting them to take up that work. Also, like on 18 June Road and in front of CCP and all, there is a drain, old drain, a Portuguese era drain, which connects to the Mandavi River. So recently the Honorable Mayor has written a note to the Honorable Chief Secretary requesting that either PWD or WRD should take up this work of reconstructing this old drain which is there. It's quite a deep drain, a massive drain which carries water which comes from Altin right to the Mandovi River. So if that drain is constructed, all this perennial water logging you see sorry on 18 June Road will get solved. रोखडोच येवपा आशिल्ल्या मॉन्सूनाक तोंड दिवपा खातीर पणजी महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रांत येतल्या गटारां उसपुपाचें काम 90% पुराय जालां, अशें तांणी सांगलें. पूण जो पर्यंत वयली कामां जायना तो पर्यंत पणजी बुडपाचे प्रकार थांबतले काय ना हें सांगप शक्य ना. ओवरे खाडीच्या तोंडार माती साचल्या, जाका लागून पावसांत पाटो बुडटा. हो गाळ काडटकीच पाटो बुडपाचे प्रकारूय थांबतले, अशेंय तांणी सांगलें. Water logging in Miramar which takes place, in Stella Maris, there water logging takes place. The natural slope over there is from Miramar Circle towards to the sports department. At sports department, next to the sports department, there is a creek which connects to the Mandavi River. So again, a note has been moved by the Honorable Mayor to the Chief Secretary, requesting to take up that work, construction of a drain from Miramar Circle to sports department. That is a natural slope, that's a natural gradient. So once that drain is constructed, the water which comes at Miramar Circle and those colonies over there, that water will flow here to this
creek which is there next to the sports department. Now that creek will have to be taken up by WRT because it's under them. So these works, once they are carried out, the problem of flooding or water logging, as you see, will get solved. Now, currently, what we intend to do, I mean, that train may not come up before rain. It's not possible. So, the technical cell is going to keep heavy duty pumps, maybe at collectorate wherever possible, there to pull out the water. So, if those pumps are put, if the water remains for 30 minutes over here, if the pumps are put, maybe within 5 minutes the water will get pulled out and it will be released into the river. Also, we have asked for dredging, desilting of the Ore Creek so as to reduce flooding or water logging in Pato area, those areas, because there, as we have seen, the water from Pato which flows to the creek gets obstructed because of heavy silt at the mouth of the drains over there. So we had written to Captain of Ports. They have said they cannot take up the work. They said approach WRD. We have written to these concerned departments. So as far as desilting is done, carried out, municipal people have carried out desilting of the drains which are under our control and jurisdiction. We have requested other agencies also to do their work. So we have requested Smart City Corporation also to pick up certain measures to mitigate these issues. गोमंतक टीव्ही खातीर सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नाईक. पावसात पणजे बुडटलीच असो दावो करीत राजधानी पणजे डेंग्यू मलेरिया सारकेली साथीची दुयेंसां पातळपाची भिरांत आमदार काळदूस फेरेरान उक्तायली. पुलीस मुख्यालयाकडेन घाल्ले सिमेंट परतून फोडपाक लागल्यात. ह्या प्रकाराचेर कार्लुसान तिडक उक्तायल्या. स्मार्ट सिटी हो घोटाळो आशिल्ल्याचो आरोपूय ताणें ह्या वेळार केला. चॅलेंज मारलेली सरकाराक तितून कसलें काम करप पणजे बुडटलें म्हणून. इट इज कॉमन सेन्स. तूं इंजिनियरींग डिग्री नाका, पळयलें जाल्यार कसलें काम चलता आनी तुमी शिमीट घालून गटर हें करतात आनी गटरा पासून उदक वचपाक पॅसेज सामकें ना तेन्ना उदक शिरकतलें थिंगा आनी म्हाका भंय आसा मलेरिया डेंगी सगळें येतलें आतां फुडें पळय तूं हांव कितें म्हणटा. लोकांक भंय घालून सोदना म्हूण हांव सांगता हें जातलें म्हूण जागे जावपाक जाय लोकांनी आनी हेल्थ ऑथॉरिटी सगळ्यांनी ऑन स्टँड बाय आसपाक जाय. आतां पळय तूं 10 दीस म्हणटा फुडले पुलीस हेडक्वॉर्टर्सा फुडें आतां फोडटात. केले सगळे शिमीट घायले आनी परत फोडटात. हे कित्याक? दीस इज अंडरग्रावंड करप्शन. आय एम चॅलेंजिंग दीस. यू पुट एवरीथींग, यू डीग अगेन, पुट इट अगेन, डीग अगेन. हें कितें चलता? There has to be a limit and there's a patience of the people which people can suffer, can endure. Business is getting affected, shopkeepers are getting affected, people who are coming here. हांव येना पणजे भितर कित्याक येवपाक येयले जाल्यार भितर हांव जाणा खंयचो रस्तो सडनली बंद जाता. काय एक जाग्यार 1 मिनटार पावपाक ते वतोर लागता पावपाक कित्याक घडोवन पावपाक जाय. This is what is happening. In the end, Panjim is losing its beauty. Panjim is losing its charm. And it's a very sad story that Panjim is being given a stepmotherly treatment and being destroyed like this. So, but the work will be completed according to you till 31st? Harry Potter could do it. Let Harry Potter come here. लयराई देवीच्या होमकुंडा सोशल मिडियाचेर लोकांच्यो भावना दुखावपी पोस्ट केल्ले चलयेक अटक करपाची लोकांनी परतून मागणी केल्या. चलयेचेर कारवाय केली ना जाल्यार अस्नोडा जंक्शन आडायतले अशी शिटकावणी म्हापशा पुलीस स्टेशनाचेर जमिल्ल्या लयराई देवीच्या भक्तांनी दिली. लयराई देवीचे जात्रेविशीं सोशल मिडियाचेर लोकांच्यो भावना दुखावपी पोस्ट करपी चलयेक अटक करपाची मागणी घेवन कांय भक्तगण परतून म्हापसा पुलीस स्टेशनात आयिल्ले. चलयेच्या आवयन ह्या प्रकाराचेर हात जोडून माफी मागिल्ली. तरीकूय भक्तगण धादोशी नात. ह्या प्रकाराक 8 दीस जाले तरी पुलिसांनी योग्य कारवाय करूंक नाशिल्ल्यान तिडकिल्या भक्तगणांनी परतून पुलीस स्टेशनात येवन चेडवाक अटक करपाची मागणी केली. चेडवाचेर कारवाय जाय मेरेन कशेच ओगी रावचे नात अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. आम्ही पियाक मेळ्ळे आमचे डेलिगेशन 2 आमचे महाजन बाकीचे सगळे लोक आसले. पियाक आमी सांगले की तुम्ही डिले केल्या बद्दल आम्ही SP पासून मेळटा म्हणून सांगले. ताका आमी ते DYSPकूय सांगले. आमची थंयसर खूब बाचाबाची जाली त्याच्या बरोबर
कित्याक तुमी आसतना तुमी वयल्यान ते केले कशें पूण आतां तो कितें म्हणपालो की आमी ताका सांगलें 41 सेक्शन लाय कितें लाया पूण ते अरेस्ट जावपाक जाय तेणी आतां कितें सांगलां कोर्टाचें परमिशन घेता आमी आनी ताका अरेस्ट करता जर ताका जर अरेस्ट केलें ना न्हू आमी ताका डायरेक्ट सांगलां की लॉ एंड ऑर्डर आमी हातीन घेतले आमी कितें करूं शकता आतां जर हांगा 500 लोक जमले न्हू आमचे कडेन कॅपेसिटी आहा 5000 लोक जमा करपाची लॉ एंड ऑर्डर जर हातीन घेतलो आनी अख्ख्या गोंयच्या लोणांक आनी सगळ्या भक्तगणांक जर उलो केलो न्हू ते हाती भायर वयतले पूण हांकां आमी एकूच विनंती करता की हेंच्यांनी म्हणटा ते ताका ताबडतोब अरेस्ट ते वालांकिणी आसूं नाल्यार आनी खंय आसूं पुलीस तेंच्यांनी आतां कितें सांगलां की ते वालांकिणी आहा आतां वालांकिणी मिलून जर हेंच्यांनी आतां म्हाका सांग जर समज जाल्यार हाडिना ओडून भायरसून खंयसून चोरांक आनी कोणाक हेंकां ताका आमी आजून टायम म्हणजे ताका सांगला जाता तितले बेगीन हाडा म्हणून कळ्ळें तुमकां पळय आतां तेंच्यांनी कोर्टाक हे केलां म्हणटा न्हू हे पळय ते आतां कोर्टाचे प्रोसिजर बी चालू आहा न्हू पळय टायम ते कशें येता ते नाल्यार परते मागीर येवचेच पडटलें न्हू पळय ते मागीर तेणी ती आधार कार्ड दाखयलें मागीर आधार कार्डाचेर अशी डेट कितें जातली तेजी म्हणल्यार आतां जेन्ना तेजी पळय ओरिजिनल गावली न्हू ती एप्रील 2006 म्हणजे एप्रिलान ते 18 जाले या 2024 म्हणजे ते 18+ जाले म्हणजे मेजर जाले न्हू मेजराचे कितें आदी सेक्शनां बी लावन तेजेर ती एक्शन जातली शिरगांवच्या लयराई देवीच्या जात्रेविशीं लोकांच्यो भावना दुखावपी चेडवा आड गुन्यांव नोंद केला ताका कायदेशीर नोटीसूय दिल्या पूण न्यायालयाचे परवानगे शिवाय चेडवाक अटक करपाक मेळना अशें पुलीस उपअधीक्षक संदेश तोडणकर सांगता आमी ताका सांगले दिलें आमी ऑलरेडी पनिशमेंट जे लेस दॅन 7 years असल्या कारणान 41 year नोटीस दिलेली आसा ताका आनी 41 year नोटीस दिल्या नंतर जर अरेस्ट करपाची गरज पडटा तर कोर्टाची परमिशन घेवपाक जाय accordingly we will write to the court. So exactly what कितें जालें तें कितें विशय आशिल्लो तो म्हणून हे इतक्या दिसांत एक चेडवान कोणी सोशल मिडियाचेर कितें स्टेटस घातलो ते शिरगांवच्या अमखणा बद्दल आनी तेतून ते नंतर आमी एक FIR केलो ते म्हणटाले आपल्यो भावना दुखावल्यो म्हणून ओके सर आतां कितें फुडलें फर्दर इन्वेस्टिगेशन कितें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा कोर्टाक आमी बरयतले आज आनी ज्या प्रमाणे डायरेक्शन आयता त्या प्रमाणे फुडलें इन्वेस्टिगेशन चालू उरतलें सर ते गॅदर जाल्लो क्रावडाचो तेंचो डिमांड आशिल्लो की इमिजिएट अरेस्ट मागताले ते जेन्ना तेंचें डेलिगेशन येयल्लें भितर तांकां मागीर समजून सांगलें जी डायरेक्शन आसा कोर्टाची त्या प्रमाणे एकदां 41 days नोटीस दिली जाल्यार आमकां डायरेक्ट अरेस्ट करूंक मेळना तशें सुप्रीम कोर्टाची गायडलायन्स आसा त्या प्रमाणे तांकां मागीर कन्विन्स जाले तेंकां सांगले नंतर ते रिस्पॉन्स एक्चुअली सर ते चेडू आसा ते मायनर ना चेडू एप्रिलान कंप्लीट केली तेणी 18 वर्सां चेडू मेजर आसा सो सद्या तांचो डिमांड की अरेस्ट करपाचें चेडवाक तेंचो डिमांड आसा ते प्रमाणे हांवें तांकां एक्सप्लेन केलां की ताका 41 day नोटीस दिलेली आसा ती कंपल्सरी आसा सुप्रीम कोर्टाची गायडलायन्सा प्रमाणे 7 वर्सां सकयली जर पनिशमेंट आसा जाल्यार ती दिवपाक जाय दिल्या नंतर विदाउट कोर्ट परमिशन आमी अरेस्ट करूंक जायना गोमंतक टीव्ही खातीर म्हापशेच्यान स्नेहा आसोटीकार गोंयांतल्या तामनार वीज प्रकल्पाचें काम लागीं पुराय जालां ऑगस्टाच्या निमणे कडेन सगळें काम पुराय जातलें वीज मंत्री सुदीन ढवळकारान सांगलें कर्नाटकान तामनाराचें काम आडायिल्लें असलें तरी आमी केंद्रा कडेन वचून दुसरो पर्याय काडटले अशेंय सुदीनाचें म्हणणें लायटीची वाडटी मागणी पळयत जाल्यार गोंयांक तमनार सारकिल्ल्या प्रकल्पांची गरज आशिल्ल्याचें सुदीनाचें म्हणणें भुंयगत केबलिंगाचें 40% काम पुराय जालां त्या भायर बंच केबल्स काडपाचें 50% काम पुराय जालां बंच केबल्सांक लागून वीज खात्याक 150 कोटींचें लुकसाण जाल्ल्याचें सुदीनाचें म्हणणें आणि तातूंतल्यान मेन जे काम केलां तें 33 kV आणि 11 kV अंडरग्राउंड केबलिंग काम आमी जवळ जवळ 2 वर्सां पयलीं चालू केलें आणि आज जवळ जवळ 40% हातून आमचें हें काम कंप्लिशनाचेर आसा एक लक्षात घ्या की तन्मार प्रोजेक्ट जो आसा तो एज फार एज पावर डिपार्टमेंट इज कन्सर्न हांव नको खूब जाणां लोकांचो नाका कित्याक नाका हें कांय अजून पसून येना आणि तो कर्नाटक गव्हर्मेंट करतलो की ना हाचेरूय हांव भाश्य करूं शकना कारण शेवट आमची जी मिनिस्ट्री आसा फॉर पावर डिपार्टमेंट इन सेंट्रल मिनिस्ट्री तांणी हो एप्रूव करून तन्मार प्रोजेक्ट चालू केला त्या तन्मार प्रोजेक्टान जवळ जवळ सगळें काम आमचें जालां फक्त 7 टॉवर फ्रॉम 400 kV
ते कोलवाळे सबस्टेशन टू धारबांदोडा सबस्टेशन ह्या हेतून आमचे उबे करपाचे उरल्या. आमचो इंट्रस्ट आसा की हे सगळें काम येता ते ऑगस्ट पर्यंत कंप्लीट करून हातूंत जो आमकां कमी जो हे मेळटा पावर सप्लाय आमकां जाय कमी पडटा तो ह्या प्रोजेक्टांतल्यान आमच्या मेळूंक शकता हें आमी लक्षात घेवपाक जाय. फाटल्या मिनिस्टरांनी कांयच काम न केल्लें ह्या मिनिस्ट्रीन अंडर द लिडरशीप ऑफ चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत वी हॅव टेकन अंडरग्राउंड वर्क ऑफ HT लायन ऑल ओवर गोवा, नॉट इन वन कॉन्स्टिट्युएन्सी. हें लक्षात दवरा. आनी तशें काम गोंयांत ह्या पावर डिपार्टमेंटा मुखार जातलो. इन अनदर 2 years this will be one of the best department in Goa. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. कोकण रेल्वेक रेंटल बायक आणि कार तशेंच पॉड हॉटेल सुरू करपाक दिवचे नात. गरज पडल्यार रस्त्यार देंवतले तशेंच विधानसभेतूय हो प्रश्न मांडटले. गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान सांगले. मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीनूय हाचेर आपली भुमिका स्पश्ट करपाची मागणी विजयान केल्या. मडगांवां घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत विजय उलयतालो. कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशनाचे MD आनी चेअरमॅनान पयलीं ट्रेनी टायमार चलोवपाच्यो हो फोकस जालें आनी चड फोकस करपाक जाय. ते सोडून तो आतां टुरिझम बिझनेसांत भितर सरपाक सोदता. हो टुरिझम बिझनेस कितें? हो टुरिझम बिझनेस बेसिकली आमचे स्थानीक गोंयकारांचो डोमेन, म्हळ्यार आमचो गोंयकारांचो धंद्यान तो भितर येवंक सोदता. रेंट अ कार, रेंट अ बायक आनी पॉड हॉटेल्स घालूंक सोदता. म्हळ्यार तो आपलो ट्रेनिंग टायमार चलोवपाचो धंदो सोडून तो टुरिझम धंद्यान भितर सरता. आनी हाजेर म्हाका दिसता एक व्हडलो एफेक्ट जातलो आमच्या गोंयकारांचेर. So I oppose this. I condemn this statement of the Kokan Railway MD, and I say that the people of Malgaon should come together to stop this. गोंयकारांक गोंयांत काबार करपाची एक स्टेप मारल्या ते आमी हाडोवंक जाय. हाजे खातीर सगळ्यांनी एक आमी लढो उबारूंक जाय आनी तातूंत मडगांवच्या आमदारान आपलो कितें स्टँड आसतलो तो क्लियर करपाक जाय. हांव मागतां की ही क्लियरिटी हाजेर येवची आनी आमचे हाका ऑपोजिशन आसतले आनी आमी ओगीच जावन दिवचे ना. हो इशू हांव येता ते एसेंब्लीनी रेज करतलो. ताजे पयलीं लोकां मदीं वतलो आनी लोक जे आहा चड करून म्हालगड्यांतले लोक जे पायलट आहा, जे रिक्षा घेवन आहा, जे टॅक्सी तांच्यो आसात, ब्लॅक एंड येलो टॅक्सीज आहा, हे सगळे दिवंगत आमची मतां मारीत आशिल्ले. तांकां आतां सामकें तांचे भवितव्य धोक्यान आहा, तांच्या भुरग्यांचे भवितव्य धोक्यान आहा, तांच्या फॅमिलीचे भवितव्य धोक्यान आहा आनी तातूंत तांच्या आमदाराचो रोल कितें आनी आमदाराचे सायलन्स म्हाका दिसता बेगीन ते बेगीन आनी क्लॅरिफाय करपाची गरज आहा. हे सायलन्स फुडें उरपाक जायना. आमकां शॉक जाला हें कितें काय म्हणून. हे एक प्लॅन जे येतात हातूंत गोंयांत गोंयकार आसोच ना अशें क्लियर कट दिसूंक जाता. नवे शिक्षणीक धोरण ह्या वर्सा फक्त 9वे खातीर लागू करतले. फुडल्या वर्सा 3रे, 6वे आनी 10वे खातीर नव्या शिक्षणीक धोरणा प्रमाण अभ्यासक्रम लागू करतले. जाल्यार 2027 ते 28 मेरेन सगळ्या यत्तां खातीर अभ्यासक्रम लागू करपाचो उद्देश आशिल्ल्याचे शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकारान सांगले. 3रे, 6वे आनी 10वे खातीर नव्या शिक्षणीक धोरणा प्रमाण फुडल्या वर्सा अभ्यासक्रम लागू करतले अशें शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकार हांणी सांगले. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार विद्यार्थ्याक भाशेची सक्ती आसची ना. खंयची एक विदेशी आनी 2 भारतीय भाशा घेवपाची विद्यार्थ्याक मेकळीक आसतली. दुसरे वटेन प्रश्न पत्रिकेत 50% MCQs आसतले. खंय ह्या वर्साक NEP जे एकेडमीक स्ट्रक्चर जे आसा गेल्या वर्साक आमी फावंडेशन लेवलाचेर सुरू केल्ले. ह्या वर्साक आमी सेकंडरी लेवलाचेर म्हळ्यार 9वेक सुरू करतात. आतां ह्या वर्साक जेन्ना आमी 9वेक सुरू करतले फुडल्या वर्साक आमी 6वेक आनी 3रेक सुरू करतले. म्हळ्यार हे सुरू करपा फाटलो ताका एक पॅटर्न आसा. मात ह्याच वर्साक कित्याक आनी हांगाच कित्याक 9वेक हें सांगपा खातीर हांव तुमकां सांगता. फुडल्या वर्स ज्या वर्साक आमी गेल्ल्या वर्साक 5वेक सुरू केल्ल्यान ह्या वर्साक गेल्ल्या वर्साक फावंडेशन 1 सुरू केल्ल्यान ह्या वर्साक फावंडेशन 2 जातलें सुरू. मागीर तेजे फुडल्या वर्साक फावंडेशन 3 जातलें. तेजे फुडल्या वर्साक फावंडेशन 4 आनी मागीर फावंडेशन 5
तशेंच फुडल्या वर्सा सावन आमचे तिसरेक सुरू जातले, तेजे फुडल्या वर्साक चवथेक आनी तेजे फुडल्या वर्साक पांचवेक. ह्या वर्साक 9वेक, फुडल्या वर्साक 10वेक, मागीर 11वेक, मागीर 12वेक अशें आमी जेन्ना करतले तेन्ना तुमी जर कॅल्क्युलेट केलें जाल्यार तुमच्या लक्षात येतलें 27-28 ह्या वर्साक इयर 27-28 ह्या वर्साक आमी सगळे कवर करतले. आतां 9वेक 3 लँग्वेजी आसतल्यो. पयल्योय 3 लँग्वेजी आशिल्ल्यो. 3 लँग्वेज फॉर्म्युला पयले आशिल्लो, पूण आतांचो फॉर्म्युला आनी पयलेचो फॉर्म्युला हितून फरक इतलो की पयले फर्स्ट लँग्वेज, सेकंड लँग्वेज आनी थर्ड लँग्वेज आशिल्ली. आतां फर्स्ट लँग्वेज, सेकंड लँग्वेज, थर्ड लँग्वेज नासतली, तर 3 लँग्वेजी एट पास. तिनी लँग्वेजी बरोबरच एकाच स्टँडर्डान आसतली, एकाच बरोबर एकाच तितलीच वेटेज आसतली तिनी लँग्वेजी. आतां ह्यो 3 लँग्वेजी ज्यो आसात, एक लँग्वेज फॉरेन लँग्वेज म्हणल्यार ती इंग्लीश आमी दवरला हांगा, आनी 2 लँग्वेजी ज्यो आसात त्यो खंयच्योय 2 इंडियन लँग्वेजी, खंयच्योय 2 इंडियन लँग्वेजी घेवपाक जाता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. शांतीनगर फोण्या पंप हाऊसाचेर काम करपी एका ऑपरेटराक नागेश नायकान थापटायल्लो. ह्या प्रकारा उपरांत सावल्ल्या भौशीक बांदकाम खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी काम बंद करपाची शिटकावणी दिल्ली. तशेंच ताका अटक करपाची मागणी घेवन हे कर्मचारी फोणे पुलीस स्टेशना भायर जमिल्ले. निमणो पुलिशेन दुबावीत नागेश नायकाक अटक केल्या. गोविंद विष्णू गांवकर हो जो काम करता थंय, पूण तेजेर नागेश नायक म्हणटा तेणी येवन 4 कांसुलार मारली. पयलीं ताका विचारलें की उदक कित्याक तूं भायर यो म्हणून पावलो ताका, आनी भायर हाडलो आनी तेजेर 4 कांसुलाचेर मारली तेणी. फाटली 20 वर्सां जाली तो ते टाकयेर थंय काम करता आनी आजून पर्यंत तेजेर एकूय नोंद अशी कंप्लेन येयल्ली ना. जावं तेणी ऑफिशियल जर तो उदक येना जाल्यार तेणी ऑफिसान डिपार्टमेंट आसा दागान, थंय वचून कंप्लेन करपाची, तो बाबा थंय सारको येना कितें येना. न्याय मेळचो. आयज हेका मारला, फाल्यां ते दुसऱ्या कोणाकूय मारपाक शकता, जावं तिसऱ्या कोणाकूय मारपाक शकता. सो अशी ह्यो घटना घडच्यो न्हू. लॉक बीन काडलें, हें बॉम्ब बीन चालू मारलो, थंय बसलो हांव. एक 2-3 मिनटांनी ताणें म्हाका आपयलो आनी म्हणून बालालें कितें खंय आपयलो? भायर आपयलो? भायर आपयलो, घरा कडेन म्हणजे आमच्या कंपाउंडा भितरूच. आनी कितले वर उदक सट्टा म्हणून 2 वरां खंय काम पावला, आमकां उदक मेळना म्हणपाक लागलो. हांव म्हणटा त्या दीस मातसो म्हणल्यार शेनवारा प्रॉब्लम आशिल्लो उदकाचो, इतल्याक आनी कांय ना. इतलें म्हणटकरान तुका चड उदक सोडपा कडेन काम पावलो, कॉलरा धरला आनी मारीत रावलो म्हाजें. तेज्या वांगडा आनी कोण आसले? आनी ते 2 जाण कोण आसले ते खंयचे आशिल्ले, ते सायडीक आशिल्ले तशें. मागीर ते जातरीत मागीर हांवें आमच्या सुपरवायझराक फोन केलो. तो येतरीत मागीर आमी हांगा कंप्लेन करता पोलिसार. काल कंप्लेन केली तुवें? हय. मेडिकल बी गेल्ली काल? मेडिकल आतां केली. आतां गेला? कितें सांगलें मेडिकलाक? काल म्हणल्यार आमी बेश्टे करून येयल्ले, वचून येयल्ले, चेक करून येयले. एक्सरे बी कितें आसा तो आतां? एक्सरे बीन तो आतां मारलेले सकाळी. आतां कितें कंप्लेन रजिस्टर जाल्या तेजेर? अरेस्ट बी कितें केला ताका? अरेस्ट केला. पणजे स्मार्ट सिटीच्या कामाची डेडलाईन फक्त 10 दिसांची राहिली असताना सांतिनी चर्च जंक्शन ते टॉक मेरेनच्या रस्त्याचे काम जावपाचे आसा. ह्या रस्त्याचेर गटाराचे काम चालू आशिल्ल्यान हो महत्वाचो रस्तो येरादारी खातीर अजून उक्तो केल्लो ना. काकुलो मॉल ते टॉक मेरेनचो रस्तो खणून नवो रस्तो करपाचे काम नेटान चालू आसा. गटाराची कामां चालू आसात. ही कामां फुडल्या 2 म्हयने तरी सोंपपाची नात म्हणून उद्देशक आनी काकुलो ग्रुपाचे मुखेली मनोज काकुलो म्हणटात. स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर पणजेकारांक धुल्ल, येरादारीची कोयडी, वेवसायिकांक लुकसाण अशे वेगवेगळ्या प्रकारचे त्रास सोंसचे पडटात. पणजेकारांचे आतां पाशियेस काबार जाल्ल्यान केन्ना ही कामां सोंपतली काय म्हूण लोकांक दिसता. ही कामां बेगीन सोंपून फाटलीं जायतीं वर्सां स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर हाल काडपी पणजेकारांक एकदाचो सुटकेचो स्वास घेवपाक मेळूं म्हूण उद्देजक आनी काकुलो ग्रुपाचे मुखेली मनोज काकुलो उलयलो. सगळ्यांक खबर आसा हें काम पळय आमच्या फायर ब्रिगेडीच्या ऑपोजीट फ्रॉम दीस जंक्शन टू साकव चल्लां. लास्ट 2 वर्सां रखडटा आनी वी हॅव बीन ट्रबल्ड अ लॉट. लोकांक भयंकर त्रास जाले हांगा सांतिनेजच्या, बट नोबडी वॉज बॉदर्ड अबाउट एनीथिंग अनफॉर्च्युनेटली. पूण आतां कितें जालां, नाव वी आर इन द लास्ट फेज म्हणटा तशें आनी 1-2 म्हयन्यांनी म्हज्या कोतान काम सोंपपाक जाय होपफुली. सो वॉट आय कॅन ओन्ली होप की आतां तांची तरी मातशी तांची अक्कल जाग्यार येवन मातशें स्पीड बेगीन फास्ट करून, इवन दो इट विल रेन, बेगीन करून लोकांचे त्रास सगळे सोंपोवपाचे वन्स एंड फॉर ऑल. कित्याक भयंकर लांबलां, लोकांक भयंकर त्रास जाल्या, लोकांनी खूब सोंसलां. सो आय होप दॅट this is going to be the last phase.
आय कॅन अंडरस्टँड तुमकां टेक्निकल डिफिकल्टी आसा बिकॉज थंयच्यान नालो वता डीप सिवेज करची पडटा सगळें बरोबर आसा पुणून होपफुली दॅट हो लास्ट फेज आमचो 2 म्हयन्यांनी सोंपपाक जाय आनी आमकां हाज्या फुडें सगळ्यो आमच्यो कटकटी वील बी ओवर वन्स एंड फॉर ऑल. हय डेफिनेटली विदाउट अ डाउट हेंच जालां फक्त सांतिनेज एरियेन न्ही फूल पणजेन एंटायर पेंजीम तुजो धाकटो बिझनेस आसूं किंवा व्हडलो बिझनेस आसूं लोकांक भयंकर त्रास जाल्या. अनफॉर्च्युनेटली नोबडी हॅज टेकन कॉग्निझन्स. CCPन कांयच कोणाक रिलीफ दिवंक ना गव्हर्मेंटान कोणाक कांयच रिलीफ दिवंक ना. म्हयन्याच्या म्हयन्या हांगा लोक दुकानांनी भितरूच सरनाशिल्ले. अशें आसतना सुद्दां थोडी दुकानां तर बंद जालीं भाडे फारीक करूंक जमना तांचे कडेन कित्याक म्हयन्याच्या म्हयने रस्ते बंद आशिल्ले न्ही. लॉट ऑफ रिप्रेझेंटेशन्स वन मेड कोणा कडेन उलयतलो आशिल्लो कांयच नोबडी वॉज देअर टू लिसन कोण आयकुपाक तयार ना कोणाक पडलेले ना अशी परिस्थिती आशिल्ली पणजेची. पूण एनिवे हें सगळें आतां दिस इज अ थिंग ऑफ द पास्ट. नाव लेट अस होप दॅट आतां हें लेट अस सोंपून एकदाचें आनी वील कम बॅक टू नॉर्मलसी. डेडलायन म्हणून ताणें 31 मे म्हणिल्ली पूण खंयच्या स्ट्रेच ऑफ इमॅजिनेशन 31 मे जातली खबर ना कित्याक आज जाली 20 मे 10 दिसांनी कांयच जावपाचें ना. तरी पूण कितें तरी निमित्त सांगतले पावस पडला हें पडला तें पडला फायन आनी 1 म्हयनो 30 जून पर्यंत तरी काबार करात आनी वचात एकदाचे हांगाचे. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान सिनियर रिपोर्टर नीरज नाईक. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.